आज बीजेपीची प्रेस कॉन्फरन्स पयली तातूंत दोन मंत्री सुभाष शिरोडकर आनी रोहन खंवटे हे सीएमाक डिफेंड करताले, आपल्या सरकाराक डिफेंड करताले. म्हाका दिसता भारताच्या इतिहासान पयले फावट अशें जालां आसतलें की दोन मंत्र्यांक येवन सांगचें पडलें की आमी मुख्यमंत्र्याच्या सपोर्टान आसा म्हणून. कित्याक जनरली कशें आसता, जर सरकार आसता ताचे सगळे जे कॅबिनेट मिनिस्टर आसता ते कायद्यान मुख्यमंत्र्याच्या सपोर्टान आसपाकूच जाय. त्या प्रमाणे जो पर्यंत तो डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चेर आसा हें स्वाभाविक आसा की सगळे कॅबिनेट मंत्री ताचे सपोर्टान आसतले आनी कॅबिनेट मंत्रीच न्हय, सगळे जे 32 रुलींग पार्टीचे आमदार आसा हे ताचे सपोर्टान आसतले हें ठरलेलें आसा. जाल्यार अशी पत्रकार परिशद घेवन सुभाष शिरोडकरा सारको जाणकार आनी सिनियर मंत्री लोकांक पिशान काडपाचो प्रयत्न करता हें पळोवन हांसचें काय रडचें तें प्रश्न पडलो. कित्याक इंग्लिशीन एक म्हण आसा, डॉंकी प्रेजीस इट्स ओन टेल म्हणून, तशी आजची ही पत्रकार परिशद पळयल्यार म्हाका गत दिसली. कित्याक आज गोंयांत जें वातावरण आसा, उत्तर गोंया पासून दक्षिण गोंया पर्यंत सबंद लोक रस्त्यार देंवल्ले आसा सरकाराच्या विरोधान, सरकाराच्यो निती, सरकाराचो भ्रश्टाचार, सरकाराचे फेल्ड एडमिनिस्ट्रेशनाच्या विरोधान निदर्शनां चल्ल्या. अशे परिस्थितीन दोन कॅबिनेट मंत्र्यांनी येवन लोकांक सांगप की आमचो मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास आसा आनी हें सरकार भक्कम आसा, हाजो अर्थ एकूच काडूंक मेळटा की सरकारान कांयच सारकें ना आनी हें सरकार खंयच्याय मुमेंटाक कोसळपाची वा बदलपाची शक्यता आसा. दुसरी म्हणल्यार जर खरी सत्य परिस्थिती आजच्या सरकाराची जाणूंक जाय जाल्यार म्हाका दिसता जे आमदार बीजेपीचे आसा तांकांच जर प्रायवेटली कोण जर विचारीत, ऑन कॅमेरा न्हय, ऑन कॅमेरा ते कांय उलोवचें ना, जाल्यार आजच्या सरकाराची परिस्थिती कितें आसा ती सारकी क्लियर जातली.